NEP प्रमाण शैक्षणिक वर्ष एप्रिलासावन सुरू करपा विशयी घेतिल्ल्या निर्णयाक पालकांचो खर विरोध जाता. विरोध करपी निवेदनां घेवन काल पालक शिक्षण खात्या मुखार पावले. गोंयांत सुमारे 1400 शाळा आसात. सुमार 3 लाख भुरगीं. एप्रिलांतल्यान शिक्षणीक वर्स सुरू करपा विशयी शिक्षण खात्यान सुचोवणे आनी हरकतींक पालकांक 5 वर्किंग दिसांचो वेळ दिल्लो. एप्रिलांतल्या शिक्षणीक वर्स सुरू करपाचे न्ही म्हूण शिक्षण खात्या कडेन 100 निवेदनां आयल्यात. 300 PTA हेडांची खंय निवेदनां. न्यू एज्युकेशन पॉलिसीची इम्प्लिमेंटेशन सध्या चालू आसा. एज्युकेशन डिपार्टमेंटान फाटींच गॅजेट काडलेलें आहे की स्कुलां 1 एप्रिलच्यान स्टार्ट जातली म्हणून टील 11:30 सुद्दां. आनी समज खंयच्या पेरंट्साक तेजें ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन फायल करचें म्हणून एक तेंच्यांनी 5 दीस दिल्ले. आनी आतां कळटे म्हायतीनुसार सुमारे 100 सुमार रिटर्न ऑब्जेक्शन येयल्लीं आसा. आनी ती आतां ऑब्जेक्शनां तशींच मेलारूच तांकां ऑब्जेक्शन येयल्लीं आसा. ती ऑब्जेक्शनां एज्युकेशन डिपार्टमेंटान SCRTक फॉरवर्ड केल्लीं आसा. SCRT ती ऑब्जेक्शनां आसा ती पळयतले आनी ताका रिप्लायूय करतले. जी आतां पर्यंत ऑब्जेक्शन येयला तितून चडशे जे रिजन्स आसा ते म्हणल्यार हीट वेव म्हणल्यार गरमी वाडल्या म्हणून. आनी एक रिजन्स आसा ते म्हणल्यार ती प्रॉपर कन्सल्टेशन केल्लें नाशिल्लें म्हणून पयलीं पेरंट्स तशें टिचर्सांक. जी म्हायती गावता ते हिसपान डिपार्टमेंटान जी हीट वेव लक्षांत धरूनच स्कुलां टील 11:30 दवरिल्लीं आसा. तशेंच आनी एक म्हायती गावता ती चडशी ऑब्जेक्शन येयल्लीं आसा ती सेम टू सेम आसा म्हणल्यार सेम ऑब्जेक्शन आसा. सो सोर्सिसा कडल्यान एक म्हायती गावता ती म्हणल्यार जे 5 दीस दिल्ले पयलीं की जे ऑब्जेक्शन फायल करपाक 5 दीस आशिल्ले ते आनी 10 दीस वाडोवपाचे आसा म्हणून. स्टुडंटां खातीर शिरीष कुंकळकार.